A38. तुझ्या नावानाने संगत मिळ्या संतोषभरी काळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोणामी समरंता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भाग्यता सम्य जेसू ख्रिस्ता सर्वोदारा तुझ्या कर्कादिता रक्तान तुझ्या आमका नितळ केल्या कुसाच्या मरणात जिवीत दिला सुम्या तुझ्या नावानाने सांगाता मिळ्या संतोष भरीत काळजात तुका हसिता तुझे मरण जीवन पोणामी समरंता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भाग्यता. या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. अर्गामी स्थितात मेरी पिंटो, अर्गामी स्थितात केचे पिंटो आणि आयोना पिंटो रोजारियो हांच्या जेनिफर डिसोजा हाच्या जन्मदिसाच्या उडासाक इतरी पिंटोच्या आत्म्यांक मीस दितात. जेरोम सिक्वेर आनी कुटाम पेजार कुटुंबांतल्या सरिल्ल्या आत्म्यांक मीस दितात. सुशांत सरडाना आज आसऱ्यांच्या निवासाक दोनपारचे जेवण देवादीन दोरती अल्बुकर्क हिच्या 10 वर्सांच्या उगडासाक तिच्या कुटुंबाच्यांनी दिला. ह्या दानेचो आमी उपकार बावडता. आमच्या इसर त्या सवा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सर्व आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपत्वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगून हांव सारून सांगता. मनाची तोंडात सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पासो बेगीन सदां सांगपाक म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बायन वागय. तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय. जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
चियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव इस्रायलितांक दितलो त्या कानान देशाची खबर काडूंक एक कुळयेतावन एकल्या लेखान मनशांक धाड. हर एक कुळयेच्या फुडाऱ्यांक धाड. 40 दीस खबर जातस ते त्या देशाची खबर काडून फाटीं आयले. आनी तांणी फारान्याच्या अरण्याच्या कादेशांत आसलेल्या मोइजेक आनी आरोनाक सोदून काडले. आपणे हाडिल्ली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगली आनी त्या देशाच्यो फोड वस्तू तांकां दाखयल्यो. तांणी मोइजेक सांगलें, तुवें आमकां धाडिल्ल्या त्या देशाक आमी गेल्या. तांतू खरेंच दूद आनी मोव व्हाळटा आनी हांगा आसा तांतल्यो फोड वस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बलिश्ट आसा. तांच्या शहरा भोंवतणी कोटी बांदल्यान आनी ती बोव व्हड आसात. तितकेंच न्ही, आमी थंय अनाकाची संतत पळयली. अमालेकीत नेगेबाचे सुवातेर वस्ती करतात. हितीत, जेबुजीत आनी आमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत, कानानगार दर्यावेळीर आनी जोर्दान न्हंयचे तडीर. मोइजे भोंवतणी जमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें, आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय. आमच्यान तें जाता. पूण ताचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजूंक आमच्यान जावचें ना. ते आमच्याकी चड बलिश्ट आसात. अशें आपूण खबर काडून गेल्ल्या देशा विशयान ते वायट गजाली उलयले. तांणी म्हळें, आमी खबर काडून गेल्लो देश आपणास निवास्यांक ग्राशिता. आमी थंय पळयलो हर एक मनीस दैत्याग्रात असो. वय आमी थंय राक्षसांक पळयले. आमी देंपे कशे आमकां भोगले, तांकां आमी तशेंच दिसल्यांक जायत. हें आयकून सगळ्या समुदायान बोबाट मारली आनी व्हडल्यान रडणे केले. सगळी रात लोकान विलाप केलो. सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, कितलो काळ हो खोटो समुदाय म्हजे विरोध शीण उलय. इस्रायेलितांनी म्हजे विरोध उलयलेले शीण हांव आयकलां. तांकां सांगा, म्हज्या जिवान सपूत घेता उलयता तो सर्वेस्पर. हांव आयकलां त्या तुमच्या उतरा प्रमाणेच हांव तुमकां चलयतलो. अरण्यान तुमची मुडी पडटली. गणन केल्ल्या तुमच्या मनशां पैकी 20 वर्सां आनी तांचे वयले प्रायाच्या तुमच्या सर मनशां पैकी एकलो पर्यां हांव तुमकां दितलो म्हूण हांव सपूत घेवन बसयलेल्या देशान भितर सरचो ना. पूण जेपुने सपूत कालेब, नूना सपूत जोशवा आनी तुमचे भुरगीं जांकां लूट कशें व्हरतले म्हूण तुमी सांगले, हांगा तुमी तिरास्कार केल्ल्या त्या देशाक व्हरतलो आनी ती तो पळयतली. तुमचे विशयान सांगचे तर तुमची मोडी आरण्यांत पडटली आनी तुमची भुरगीं तुमच्या अविधेयपणाची वजे व्हांवून तुमची मदली निमाणी व्यक्ती मोरा पर्यंत अरण्यान 40 वर्सां भोंवतली. देशाचे खबर काडूंक तुमकां 40 दीस लागले. एका दिसाक एका वर्सा लेखान 40 वर्सां तुमी तुमच्या पातकांची वजे व्हांवोंक जाय आनी म्हजो तिरस्कार केल्यार कितें करता म्हूण तुमी शिकोवंक जाय. हांव सर्वेस्पर उलयलां म्हजे विरोध मांडली केल्ल्या ह्या नश्टा लोकांक हे परी हांव चलयतलो. हांगा ह्या अरण्यान ती सकट निमाणी व्यक्ती पर्यंत मरतली. देवाचे उतर हे. देवाचे पडुपकार. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां परी आमी गुन्यांवकारी जाल्या.
आमी खोटेपण आदारले, आमी अपराधी जाल्ले हांव. आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तांत आसतना तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना. श्लोक. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. पूण ताची कृत्यां ती वेगीच विसरली आनी ताची कुशी सुदी नासता ती चलोवंक लागली. अरण्यांत आपल्या वंदवण्यांक ती लाभदली. ते मरुभुमीन देवाची परीक्षा करूंक लागली. श्लोक. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. इजिप्तांत महात्कार्या, हामाच्या देशांत अद्भुतां. थमड्या दर्या लागसर अजापा केल्ल्या देवाक आपल्या तारोगाक ती विस्तारली. श्लोक. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतले. पूण देवाचो विस्नार मोइजे मदें पडलो आनी तांचो विबाट जायनाशे ताचो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. श्लोक. तुझे पर जेसो तू मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजो उगडास कर. उद्गार. हालेलुया Alleluia, Alleluia, Alleluia. वड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला. देव आपल्या परजेशी भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू गेनेझारेतांतलो भायर सन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांताक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानान गर्ण स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणली, धनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के सोण दांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सैबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडून सुन्याक दिवचो सामानय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया, तरी पूण सुनी आपल्या धनयांच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुटके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षा प्रमाणे तुका जावं. आनी ते सगळी तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे. वागणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तई, म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितें बरेंपण जायचें तर वा आजापां आसाऱ्यां कितें जायचें तर दोन संगती गरजेचें. तें जावन आसा कळमितनांतले मागणे आनी व्हरतो भावार्थ. हे दोनी संगती आमच्या जिवितांत आसा तर खंडीत जावन आमी चिंतल्ले, आमी मागल्ले, आमी आशेल्लो आसार्ये वा बरेपण आमच्या जिवितांत जातलें. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुका शाश्वत इतलो भावार्थ आसल्यार तुवें पर्वताक वचून दर्यांत पड म्हूण येत आनी तो वचून पडटलो. हाच्या पयल्या वाचपांत मईचेन बासयल्या गांवा विशयांत खबर काडूंक ताच्या कुळयेच्या थोड्या जाणांक विंचता आनी ते खानान गांवांक धाडटा. आनी थंयसर गेल्ले ते 12 जण कानान शहराचे खबर काडून फाटीं येतात आनी म्हणटात, थंयसर सगळे बरें आसा, मोव वळटा, दूद वळटा, पूण थंयचो लोक बळादीक आसा. आमी थंयसर येचे नाका, कित्याक आमी सलवतल्या.
मोगाचे न्हू आनी देवा वयर भावार्थ दवरूंक ना, देवा वयर पातयेनी दवरूंक ना. आनी आयच्या वांजेलांत आमी स्त्रिये विशीं आयकत हांव आनी ती स्त्री जेजू वयर संपूर्ण भावार्थ तशेंच पातयेनी दवरना आयिल्ली. तिणें म्हळें धनिया म्हजी धूव देंवसाराक लागून वळवळटा ताका बचाव कर. तिणें विचारूंक ना म्हाका तिका बचाव करयेत गी. तिणें केवल आनी केवल वचून जेजू मुखार सरपडली आनी म्हणाली म्हज्या तुवेक बचाव कर. हो भावार्थ आम्हा सर्वांचो जाय. आनी ते जण देवाची मजत मागच्या बदलाक तांणी इस्रायली लोकां मोदें येतात आनी थंयसर म्हणटात आमी थंयसर वेचे नाका, आमी चलवतले. हांव मोगाचे न्हू त्या स्त्रियेन परत आनी परत मागलें, पूण ते इस्रायलकार कानान शहराचे खबर काडूंक गेल्ले ते देवा लागीं मागच्या बदलाक ते भिवकुरे जातात. ते तांचे देर सुकता आनी ते हेरांचेय देर सुकयतात. पूण ती स्त्री जेजू लागीं कळमीत नासतना मागता आनी ह्या मुखांत्र तिची धूव बरी जाता. आमच्या जिवितांत ती हेच कळमीतनातलें मागणें तशेंच तो बळादीक भावार्थ आमचो करून घेवया. C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं. तुका आमीच तुका सदां वपलेले बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमता. जिव्या भावार्थान ताचे पुनर्जीवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Holy
Pumidal para susurres por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पुराचे नावी ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण संकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचे हे रगत पदकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good burger to ya. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे ती सोपती भगिवन दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदाराच्या श्रमानान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें राजो की पदवेली महिमा तुजी सिस्नाच्या सुसना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदतांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमची सुवाय आसूं. तुमचे सुवाय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शिष्ये संसाराची पाप करतेले आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराची पाप करतेले आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजी उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D27. Basilia, Gavapayat Karta.
पिता तुझी सरसाई माता निराशी जाल्ल्या सर्वांकां दे तू परवसो सोम्या तुझेर सर्व आमची पातळी आता आणि सदा यात्रिकांनी सर्वनासा बसल्यांक वपयान करता तुझ्या आदाराक पाविता तुझी सरसाई माता यात्रिकांनी सर्वनासा बसल्यांक वपयान करता तुझ्या तुझी सरसाई माता प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. ओसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. ये भाग्यवंत सुसे देव मायेच्या पती सर्गींच्या सुबीत फुला पूर्वेदन शिरोती सुसे बापा पातू माका सुसे बापा पातू माका सुसे बापा पातू माका सुसे बापा पातू माका. सकाळींची पेटवणी येजूच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामानी कश्ट आमच्या पथकांच्या फरकपणा बसव आणि अंतरीच्या बोपोय सक्रामेंताक तुवें तुका कळना नासतना पेटोवच्या सुमेसर दे बसव बग्यांत अंकार मुरयेच्या कथा विणकाळचा मरिफाक हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपस्तलतेचेर येदे बसव आणि पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिलेर येदे बसव. हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पसत येजूच्या बोपोय कळसा येजूच्या देव कळसा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी भरता. सुमया जेजू
तुझ्या बोदेवी काळजाचे सुसाये राखमच्या बोबगेन पाप सैबाग जातून तुका उजवाड कटायांनी बुजवण म्हज्या देवा म्हज्या सैबाग हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्कां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबाग म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजें सप म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या आवडा मना म्हज्या पथकांच्या फरीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेज पथकां म्हज्या पथक्याची काकूत कर देवा पवित्रज्ञा दिसय पा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत धवे पडना जावशाक तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथक्याची काकूत कर म्हाका पथक्या बक्षी भवार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवातेन ते एक सण बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव तिर्सत मानता तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कथोलीक पळय सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं ससनीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं फुटयनाय वा फुटोवन पडनाय ह्या बाबर्थान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन बरवशीचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बुकसाणें आनी हे जिणी उपरांत ससनीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशांक जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुंपरा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता कित्याक तूं बरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव ह्या मोगांक जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व सुंपरा चड मोफा जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकांची सुमे सुकयतली म्हूण तेरणेचेव करता आमेन सुम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी कबार हाडली आनी पवित्रात्म्या ती गर्भेस जाली नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आपले समेची साक तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हणजे ते जावं नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो नमान मरी कृपेन भरलेले सिम तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माया मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन भगवंती देवाची माया मोपसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया येसुम्या पुडव्यान बरी कबार दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी फावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी पावता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आतां आनी स्थान सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आतां आनी स्थान सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आतां आनी स्थान सर्वदा आमेन देवा कल्या बुडव्या म्हज्या रक्म्या सर्गींचे देन म्हाका दिला तुजी तबेन म्हजी मगज वडाय म्हाका राग सांबाळून चलय आमेन मोगाळ पुत्र सवे अंकार मरी आशीर्वाद